बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावन दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बरवशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोवे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिला त्या प्रमाणे आमच्या मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें 2 दूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवणी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो, हें तांचे शेवे उद्देशी भोक्त सोपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशी शेवटाक आनी सगळीं भावार्थांत आनी देवाच्या पुताची ओळखींत एक जातल्यांव आनी क्रिस्ताच्या बोटतेन सोपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्यांव. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब तांच्या हातांचें काम परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब: शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येयना. तरी शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब: शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. आमी तुका वाखाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेताव. 2 दुतांचो मोहिमेवंत जमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जोय. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थंयचो चलत वेतना जेजू मांडवीर बसलोल्या मातयेव नांवाचो एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताचे शिश्यां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसांवांनी ताचे सिसांक म्हणलें, 2 वसूलदार आनी वायटोव्यान सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसला तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसलोल्यांक न्हय, पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी हे उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बळी नाका, दया जाय. दुबावीन सुगुणेक न्हय, पूण ओगुणेक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मुखेल वोळ. तुमी प्रमाणीक दवरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयलां. नियाळाक आदार. मांडवेर बसलेल्या मनशाक
मातेव नांवाचो जेसून देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. तो उठलो आनी सगळे सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. फारिसांवाच्या मना प्रमाणे तो एक वायटो मनीस आसलो. जेजू आनी ताचे सीस मातेवाच्या घरांत जेवणाक बसलोले तेन्ना फारिसेवांनी ताचे सिसांक म्हणलें, 2 वसूलदार आनी वायटवे सांगाती तुमचो गुरू जेवंक बसतात तें कितें? जेजून हें आयकून तांकां जबाब दिलो, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटकारांक वयजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें तो शिकात. म्हाका येवद नाका, म्हाका दया जाय. खऱ्यांनीच सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां हांव आपोवंक आयलां. जेजून तर आमकां सांगलें, म्हजे फाटल्यान ये. हांव कितें करपाचो? मातयेव भाशेन सगळें सांडून ताचे फाटल्यान वचपाचो, वा मातशें राव सगळें म्हजे थाऱ्यार घालता अशें म्हणपाचो? जेजूक सगळ्यांचो खबर आसा. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या मापान आमचे मोदें दर एकल्याक एक खेरीत व्हड गूण दिलो आसा. आनी हो व्हड गूण आमी सदांच कितलेंय आमचेर वायट आयल्यार तो शार्ती पावंक आमकां बापाची जाणवाय मागुया. मागणें, वेगळो चार आनी अंतर करिनासतना सगळ्या सांगाता हांव वावरूंक, उमेद आनी उत्तेजन दाखोवंक आमचेशी तूं राव जेजू.